Madam Elena Saldana. Speaker, sir, this August House has just witnessed discussion on the sewage pipeline in Ponda constituency. Will the Honourable Minister please inform this August House whether similar sewage projects are being planned for any other constituencies? Swati Mashe, I am proud to say, Madam is taking much interest in Kortalim constituency. And a unique plant we are constructing. फक्त फोंडेपुरती आहे. Also, maka khabar asa tini आम्ही वेळेला चर्चा I am answering. You don't want to be answered. Is What is your specific. position? स्पीकर सर आम्ही स्पीकर सर क्वेश्चन म्हाका विचारपाक जाय आसलो की सिवरेज सिस्टम जे आसा ते सगळ्या मतदारसंघात झाली ना आता फोंड्यापुरती मर्यादित क्वेश्चन आसा म्हणून आम्ही एकूच मिनिट हे केलं ना फोंड्यापुरती मर्यादित आसा. स्पेसिफिक सांगून सोपयात. डायवर्ट अहो, करता एकूच सांगता. तुम्ही डायवर्ट Swati Mashe, विरोधी पक्ष नेते तुम्ही डायवर्ट करता विरोधी पक्ष नेते आम्ही जे कितें तितकेच मेन्शन केला, करून सोपं नाही. ते सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत उपयोग पडटले म्हणून हांव सांगता. ओके. One minute. आम्ही जो प्लांट थंय केला पायथरॉइड टेक्नॉलॉजी, इट इज द लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी. आणि ही जी टेक्नॉलॉजी केली ती जी साकवाळ झोपडपट्टी आसा त्या झोपडपट्टीतले जे घाण पाणी आसा ते आमी ट्रीट करता आणि ते सगळी जी त्यांची जी सिवरेज आसा ती त्या प्लांटाक वता आणि त्यानंतरूच थंय हें करता आणि 200 कोटीचो तांचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी EFC इज क्लियर. अलेक्सो लॉरेन्स. Speaker, sir. Speaker, sir. ही सगळे फाल्स आश्वासन कित्याक दिता? मान्य सभासदांनी Speaker, sir. मधी उठून परत डिस्टर्ब करचे नाही. एकदा तुम्ही विचारले सर. रिप्लाय दिन म्हणटरी कितें करप ताका तशेंच करप तो रिप्लाय मान्य दिना. सभासद बसून Speaker, घेवचे. sir, I am very grateful to the Honourable Minister for the sewage plant, treatment plant that is being set up in Ward number 9 of Zwari Nagar. However, my question is related to Madam, my only one question. Kortaling constituency, which has been waiting for the Madam, this sewage question is treatment related plant to- question is ever related since to the right from Fonda. 50 2012. crore EFC is clear. 250 Okay. crore. Okay. Sir, sir. This question is related to Alexo I would Lawrence. also like to know from the Honourable Minister. Alexo. Speaker, sir. sir, Babu. Madam, you sit. This question is related to the Fonda, but still. रिप्लाय दिली त्यांनी. Speaker, sir, I just want to tell the Honourable Minister, he's made a statement that CD Smith inquiry, there is no need at this point. I'm just reminding the Honourable Minister that it is 25,000 crores that has been paid to MHI. It is a big issue. One second. Don't say that there is not required. It is required, it is an inquiry. Second point, I'm coming, you answer. Second point, as far as sewerage, everybody is saying, what everybody wants to know, that sewerage in one place without completing, why are more projects planned? You complete, my only request to the minister is, finish in one place, complete it in all respects and go to the next place. Well, every constituency, one second, because one second, let me finish. Let me finish, you will get a chance to speak. Speaker, sir, and my third point is that all this is been done at the cost. You ask one question at a time. Don't ask three questions at a time. Pointed question. Yeah, pointed question. Pointed question. Pointed question. All constituencies. Yeah, pointed question. You sit. You ask. Pointed question. When you are going to complete whichever constituency you have taken as on today, works are going on. When is going to complete it, and without completing, whether will you take the next one? Come on. Swati Mashe, he is particular about his Urtorimचे जे काही pipeline housing board उरल्या. Within 3 months, we are tendering full Madgaon city along with your place. We are connecting each household also in next 4 months. We are also connecting each household in next 4 months, and we are completing full Margaon city and around, including Navelim and other place in next 1 year. Speaker, sir, 1 second. Speaker, sir. Churchill Alemo, please. Speaker, sir, my colleague, आमचो रवी नायकान जे क्वेश्चन विचारला तेजेर 5 कॉलमाचेर आन्सर तुज्यान चोवपा जाता. हांव म्हणटा लँड एक्विजिशन आसतना सिवरेज घालप कशें ती हिंगा पळय 5 हेजेर कितें म्हणलें न्ही वेदर द लँड एक्विजिशन फॉर द सेटिंग द सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट all the NOC are obtained, land acquisition process in the progress. What is this?
सभापती महाशय त्याने कशें जाता म्हणजे हांव म्हणटा ही सिवरेज फकत इलेक्शनाक लागून दारातून गायल का म्हणून सभापती महाशय. प्रोसेस पयले लँड ना मागेल जावं ना काबार प्लीज आफ्टर यू आन्सर प्लीज You ask specific question, single question and specific. तेगले क्वेश्चन आन्सर दा पांचो कॉलम तूं आज हेजेर कितें म्हणटा लँड प्रोग्रेस आहा लँड इक्वेशन जाल्लें ना तूं सिवरेज केस घातली लँड जाल्लो तूं सभापती महाशय, acquisition is not done. His specific question is whether I have acquired. Acquisition is not done. Irrevocable power of attorney. I don't know whether he knows what is irrevocable power of attorney. परत घेवंक जायना अशें. परत तू दिवूच शकना एकदा irrevocable power. That लोक means it कितें is येयले one हाडपा पावर हेडोन लोक कितें येयले हाडपा थिंगा irrevocable power of attorney taken by the department. सर And money will be paid to them as per the deputy collector's order. They also calculated the amount to be paid to them as per the new act. आणि त्याप्रमाणे तो ऍक्ट आणि त्यानंतर आमचो एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट जातलो तुम्ही जे म्हणता तसे स्पीकर सर एक्विजिशन हे प्रोसेसूच ना हांगा हे हावजांत स्पीकर सर हे हावजांत मिसलीड जावपा जायना हांव म्हणटा जी पावर एटर्नी गेली जाल्यार थिंगा लोक कोणाची गेल्या लोक कितें येयले थिंगा हाडपा तें व्हॉट द रिजन लोक कितें येयले थिंगा हाडपाक स्पीकर सर कितले लोकांची पावर म्हाका दिसता लोकांची मान्य सभासद स्पीकर सर कितले लोकांची पावर फंडनी घेतल्या मातशें ज्या लोक ह्या जमनीक कितले कितल्यो हे जमनी टेनंट आसा तांची घेतल्या त्यानंतर मालक आसा तांची घेतल्या देवस्थान आसा त्यांची घेतल्या आणि कोण एक्स्ट्रा आसा तांची घेतल्या सगळे इरिवोकेबल पॉवर ऑफ अटर्नी वी हॅव टेकन आय एम ऑन घेऊ शकता तू टेनंटाची घेऊ शकता सगळ्यांचे इरिवोकेबल पॉवर ऑफ अटर्नी कशी घेतलो तू टेनंटाची त्या शेतां रोवपाची मरतणी सवाती माता थंय शेतां मी काय रोयना जाल्यार झाडां टेनंट कसे जाले टेनंट कसे जाले हांव आसा मरे एक 14 आमी अरे पूण मी फुडल्या लोकांची पावर फंड घेता तू कितें करपाक शकता तू एक मिनिट नाका जाल्यार मरे तुगेले लोक ऑब्जेक्शन हाडटा मरे तें करपाक उणीर ऑब्जेक्शन एक मिनिट. हाडटा तेंचे कितें केलें तुवें सवाती मातशें एक मिनिट खंयच कोणीच ऑब्जेक्शन हाडूना लोकांक प्लांट विशीं कांय म्हायती ना तेच अशे रस्त्यार येता ते रस्ते आतां म्हणजे ते लोकांक समजोवपाचें काम तुजें न्हू कित्याक समजून तुवें उणी वयले लोक आतां बोवाळ करता ते सगळे आडयतात त्या वेळार कितें करता तूं व्हरून ते जे सगळे कोण उनीर अन्य सभासद बोवाळ तुम्हीच- घालता थंय आमचे पंचाक थंय निवडून दिला मान्य सभासद परत तुगेले पंचायत निवडून बसात. दिला पंचायत आनी बसा. लोक म्हणजे वेगळे वेगळे आसता वोटिंगा वेगळे सभापती एकदा महाशय विचारले. मिसगायड करता लोकांक जाले. सभापती महाशय ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला आता की घरांक कनेक्शनय दितले म्हणून साखळी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि माझ्या गावान ही कनेक्शनां तुम्ही दिशात काय म्हणून कंप्लीट आहा सगळें कंप्लीट आहा I know. अजून I know the मेरेन project कांयच is केलें ना with थंय. GSIDC. If सकाळीचा- GSIDC hand over to Sewerage Corporation or GSID also can look after it. हो प्रोजेक्ट तो JSIDC मार्फत आसा. बरोबर उलट्या पद्दतीन केल्लो प्लांट पयलीं बांदलो आनी मागीर पायपां घालपाक सुरवात करची पडली तातूंत भितर प्रॉब्लेम असो Connection जालो की कनेक्शन ना सारकी हे नाशिल्लें आतां 90 किलोमीटर नगरपालिकेचे कॉर्पोरेशन्स ताका मेळून पायपलायन्स घालतना एनओसीस 90 हे कनेक्शन्स म्हाका दिसता Ready केली जाले. ऑलरेडी आनी प्लांट फंक्शनलूय जालो म्हाका दिसता आमी फुडल्या प्रश्नाचेर या आमी एकाच प्रश्नाचेर उरतले तीनूच ना आमी फुडल्या प्रश्नाचेर या. तीन ऑलरेडी जाले क्वेश्चन नंबर 3 दीप प्लीज 3 ऑलरेडी आमचे जाले सो दॅट आमी फुडल्या प्रश्नाचेर या नाजाल्यार तेजेरूच उरतले ओके पिन पॉयंट to put the pipelines. Now, the other day we have inaugurated 2 sewerage plants. But when are you going to issue the contract to give the connections? I have already assured the House that Madgaon city and around Navelim and also Kurtalam, we are completing all connections within 1 year, including the pipeline which is to be laid in the certain area of these particular places. Why Question within number 1 3. year? Everything is ready. The sewage plant is ready, the pipelines are ready. Why the connections are not issued simultaneously now? स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 3 दीपक पावसकर कर सर माझं क्वेश्चन असा PA स्टार यू आस्क द परमिशन फर्स्ट माझं क्वेश्चन असा ऑनरेबल PA 3A रिप्लाय इज एज लेड ऑफ द टेबल ऑफ द हाऊस नाव यू कॅन आस्क स्पीकर सर आय आस्क
क्वेश्चन नंबर *3A. माझं क्वेश्चन असा, whether there is any proposal with the government to have sub police station at Killapal Dabal, Kali Panchayat and traffic cell at Kulem police station. No, sir. There is no proposal for such. माझे प्रपोजल स्पीकर सर, ऑनरेबल हांव सांगता, ऑनरेबल आमदाराक जर दिसता की देर इज अ नीड, सरकारा कडेन प्रपोजल ना, पण आमदाराक जर दिसता जाल्यार तांच्यांनी खंय घालचें सादारण ताजें हें करून जर सरकारी जागो उपलब्ध आहा जाल्यार म्हाका सांगचें, हांव एग्जामीन करूंक लायता. गरज कित्याक आसा तें पॉयंट दिवचें, स्टडी करून करूं येता, करपाक हें ना, पण गरज आसल्या जाल्यारूच करची पडटली न्ही. स्पीकर सर, प्रपोजल हांव मांडूं शकता. प्रपोजल तुम्ही इन रायटिंगान दिवपाचो म्हाका CM इन आसा. रायटिंगान In writing आन. प्रपोजल दिया, हांव कन्सिडर करता. माझो आनी एक क्वेश्चन आसा, वेदर देर इज सफिशियंट स्टाफ टू कंट्रोल टुरिझम अँड मायनिंग इंडस्ट्री अँड अदर रिलेशन इश्यू इन कोलेम पोलीस स्टेशन. सध्या तो स्टाफ पुरो जाता, पण येणाऱ्या पावसाच्या हातून मायनिंग इंडस्ट्री बरोबर एक मिटींग हांवें अरेंज केल्ली आहा, जातून भितर पुलीस, ट्रान्सपोर्ट आनी मायनिंग तिगूय जाण बसून मुवमेंटाचो एक्शन प्लान करून एडेक्वेट नंबर जर तूं ना आशिल्ले मॅन पॉवर जाल्यार ताका रिइन्फोर्स करपाच्या दृश्टीन हें करतले. आय एग्री दॅट वन्स द ट्रान्सपोर्ट ऑफ मायनिंग स्टार्ट्स देर मायट बी प्रेशर्स ऑन रिक्वायरमेंट, they will be adequately addressed. Okay. निलेश काब्राल. अजून स्पीकर सर, वेदर द गव्हर्मेंट इंटेंड टू हॅव ए न्यू फायर स्टेशन एट दारबांदोडा. जागो ताजे खातीर आयडेंटिफाय करपाचो प्रयत्न चालू आसा. जर आमदार सरकारचो जागो दाखोवंक शकता सुटेबल जाल्यार वी वील सेट अप अ फायर स्टेशन. थँक्यू. निलेश काब्राल. The question related is Killapal Dabal, but Kuchare police station comes in Kuchare constituency and it takes care of this area. And recently a lot of incidences have happened. I will urge Honorable Chief Minister, and I will also represent, Kuchare being the area being covered under the police station is very vast and it requires bifurcation. So Honorable Chief Minister may take a note of this and required bifurcation may be done. अनेक पुलीस स्टेशनाची डिमांड्स हे सरकारा कडेन आसा. जवळ सद्याची आशिल्ली पुलीस स्टेशनां अनेक जाग्यार गाडयांचो आनी क्रायम अशे दोनूय विचार करून आमी एक एक करून स्टेप वायज सेपरेट करपाचो प्रयत्न चालू आसा. तातूंत उदाहरण फातोड्ड्या, मागीर म्हाका दिसता शिरोड्या, अशे काही 5 जाग्यावयली पयली करप. आनी हांवें तांकां सांगलां की तुमी स्टेप 1 create the police station in the existing police station only. That is step 1. Second step, provide adequate manpower. आणि तोपर्यंत तुम्ही जागो सोदून काडा. म्हणजे आता उदाहरण शिरोड्याच्या फोंड्याच जातले, जशे मायना कुर्तरीचे ऑलरेडी मडगांवान आसा, ताजी जागो आतां ऑलरेडी एक्वायर केलो. सो आय वील एक्सपर्टायट दॅट कंस्ट्रक्शन अँड देन इट वील शिफ्ट टू द न्यू वे. पयली तयार करा, मॅन पॉवर प्रोवायड करा आणि तोपर्यंत नवीन जाग्यान वचपाचो हे करा प्रयत्न. ह्या हातूंच्यान बरेचशे एरियाज कवर जातले. तूं म्हणटा अशी वास्ट एरिया ही गजाल मान्य आहा म्हाका, पण इन्फ्रास्ट्रक्चर इमिजिएटली क्रिएट जायना. हाजेर एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेन्सीव डिस्कशन चालू आहा, पुलिशी बरोबर चालू आहा. तांच्यांनी लिस्टाचें लिस्ट दिलां आनी त्याच बरोबर आमदारांकूय एकदां तें फायनलायज जालें की भितर आपूण डिस्कशन करून करता. श्री अंतोनियो. Speaker sir, Santa Cruz opposite to Bank of Goa
एक प्लॉट खुबशेच वर्सां आदीं गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्लो आसा. प्रश्न रिलेटेड टू तांचे धारबांदोडे कॉन्स्टिट्युन्सी आशिल्लो. नो नो सेम थिंग. ना एक मिनिट. या I answered him because Kurchade police station looks after Kole area. एरिया ती police station ताका असल्यामुळे हांवें तो answer केला. Otherwise the question is specifically of Kole आणि I Kule pressed आणि 2 to 3 times the same related No, question no, no, before no. that also. You are not allowing us to talk. Speaker sir, आता कितली वर्सां जाली थिंगा आमकां एक आउट सेन्सिटीव एरिया. घ्या आमचो प्रश्न. म्हाका लेटर धाडून दी. इट इज देअर विथ यू. फाल्यां हाडून दी. हांव तुका सोमतेच कितें आहा तें सांगता. Okay, thank you. 1200 square meters प्लॉट आसा. I think already we have moved for construction. Yeah, you have come for space. Thank you. क्वेश्चन 4 Not Isidore sure of that, Fernandez. but if you Sure. Yes, yes. Sri Isidore Fernandez. Speaker, sir, I may be permitted to ask star alleged question number 4B. 4B. PWD. Yep, permitted. 4B. You ask. They must answer as per computer shift provided in the house. Speaker, sir, I may be permitted to ask a personal question to Honorable Minister. Personal means regarding his ministry. Department. No, his ministry. Yeah. How many years he has been in this PWD with PWD portfolio as a minister in the government of Goa? How many years as PWD minister? He knows very well. Every person in Goa knows very well. No, how many years past as you are as a minister as a PWD minister? Every It's an honor person in for the you. house, every person of Goa knows about it. Sir, it's an honor. It's an honor that to have you as a PWD minister. My question, You ask sir. specific questions. Yes, I'll ask. Speaker, sir, answer बरे दिल्या. वाचपाक लागून बरें दिसता, Speaker, sir. But practically, if you visit my constituency, every year, month of March, April, May, people are on the roads because there's no proper water supply. What have you done? ते मातशें काणकोण वॉटर सप्लायाक 2 प्लांट आमी घाल्या. एक 5 MLD एट मोरखड आणि 10 MLD एट श्रीस्थाल. आणि हाका जे रॉ वॉटर सप्लाय जाता ते धरणांतल्यान चापोली धरणांतल्यान रॉ वॉटर सप्लाय जाता आणि थोडे जो नालो आसा नदी तातूंतल्यान सप्लाय जाता. हांगा प्रॉब्लेम जाला कितें, जेन्ना रॉ वॉटर पायपलायन घालपाक जाय आशिल्ली 600 mmची ती चुकून म्हाका दिसता त्या वेळार जेन्ना हांव नाशिल्लो 400 mm पायपलायन घातली. and the capacity of that pipeline is 9.5 MLD. आमचे कडेन आतां 15 MLD plant आसा, 5 MLD plus 10 MLD. But we cannot get supply, raw water supply from that pipeline. Now, because of that, आम्ही आता 600 mm डायाची pipeline special costing around 17 crores सबंद काणकोणचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करपा खातीर घालपाची ठरयल्या. ते इलेक्शन पयर जाल्ल्या कारणान ताची वर्कआउट दिवपाची उरली. व्हॅलिडिटी ऑफ द टेंडर सोंपलें आनी व्हॅलिडिटी ऑफ द टेंडर पयर ताणें धाडलें. हांवें इमिजिएटली ते धाडून दी म्हूण सांगलां. व्हॅलिडिटी मेळ्ळें म्हणटकीर इट वील गो टू द फायनान्स मिनिस्टर एंड विदीन next 15 to 20, before end of this assembly itself, we will see that the work order is issued. Number 2, 10 MLD plant तांतल्यान उदक जाता. त्या शिवाय गव्हाणे हांगा जे आमी धरण बांदलां, गव्हाणे ह्या भागांत आमी धरण बांदलां. ताज्या मार्फत 5 MLD प्लांट आमी प्रोविजन केला, इन्क्लुडींग ऑल द pipeline work of 3 पंचायत area office. आणि त्या खातीर 47 करोडचो एस्टिमेटूय आमचो रेडी आसा. वन्स EFC मेळ्ळे बरोबर वी वील टेंडर दॅट ऑल्सो, वी वील टेक केअर. आतां ताजो प्रॉब्लेम इज ओनली 3 months, मार्च, एप्रील, मे एंड स्टार्टींग ऑफ जून. इफ रेन इज टायमार येवना जाल्यार
तोही प्रॉब्लेम आमी टँकर दिवन सॉर्ट आउट करता. हांव ह्या हावजांत ताका एश्युअर करता, कारण ही इज ऑल्सो व्हेरी मच ही इज टेकिंग अ कीन इंट्रस्ट, बिकॉज ही कॉल्स मी आनी ही कॉल्स आनी सांगता ती टँकर उदाना हें उदाना. आय वॉज सपोज टू विजीट द काणकोण ऑल्सो, बट वी कूड नॉट गो. नेक्स्ट आफ्टर असेंब्ली आमी जे कितें थंय उरलां तें करपा खातीर एक विजीट करुया. डेफिनेटली आमी इतलेंच पळोवया की काणकोण एरियेक संबंद एटलिस्ट 150 लिटर प्रत्येक हावज होल्डांतलो मनीस जो आसा ताका 150 लिटर उदक मेळटलें. कारण आमचें मॅन्युफॅक्चरींग जें आसा टोटल 40,000 पॉप्युलेशन ऑफ काणकोण. इफ यू कन्सिडर 150 लिटर्स, आमचे कडेन आमकां 15 चौक 60 म्हणजे 6 MLD उदक जाय. वेस्टींग चड आशिल्ल्या कारणान आमी 9 MLD धरले जाल्यार कॅपेसिटी ऑफ द प्लांट वॉट वी गॉट एट काणकोण इज इनफ. आनी त्या खातीर ओन्ली आमकां जे बाकीच्यो लायनी घालपाक जाय त्यो आमी कंप्लीट करुया. स्पीकर सर, तो मोकट ट्रीटमेंट प्लांट आसा पळय तो, आफ्टर हाव लॉंग इट शूड बी क्लीन्ड? 1 year, 6 months, कितल्या वर्सांनी लीव करता तुमी? स्वाती मातशें क्लिनींग म्हणजे आमी क्लोरीन घालता. क्लोरिनाक लागून ताचो क्लिनींग व्हडलोसो प्रॉब्लेम नासता. ओन्ली जेन्ना टर्बिडिटी पावसांत वाडटा तेन्ना ताका पोंदा रेबो जाता, हें मान्य म्हाका. आनी त्या खातीर इमिजिएटली पावस जाले बरोबर तो रेबो काडपाची. टर्बिडिटी वाडले बरोबरूच रेबो जाता. टर्बिडिटी केन्ना वाडटा? हेवी पावस पडला. आतां टर्बिडिटी सगळे कडेन वाडटली. ऑल प्लांट, नॉट इन काणकोण, इट इज ऑल ओवर गोवा. आनी टू हॅव आतां जे नवे आमी प्लांट केल्या, फॉर एग्जाम्पल सांगे, थंय आमकां हो प्रॉब्लेम ना. आमकां प्रॉब्लेम जो ओल्ड प्लांट आसा ते त्या तरेन डिझायन ना. आनी त्या खातीरच जी टर्बिडिटी वाडटा ती आनी तेजो सेटल जाता. सेटल जाले बरोबर तो जो टर्बिडिटीचो थोडो कितें चिकोल आसता तो तळा बसता आनी त्या खातीर तो निवळ करचें पडटा. Speaker sir, today Kankona, we are the worst sufferers regarding kidney problem, and that is more because of this water. तुम्ही ते फिल्ट्रेशन करता न्हू, सगळे ते पायपां कळमेल्या थिंगा, आनी कळमेल्यान ती रस सगळी उदकांतल्यान लोकांक दिता. सेकंडली तुमी टँकर्सान तुमी उदक दिता म्हणटा. इट इज जस्ट रॉ वॉटर, व्हळांतले काडटा, बांयतले काडटा, हाडून लोकांक सप्लाय करता. इट इज नॉट ट्रिटेड. So I deny these charges. I got full reports of almost 1 year where आमचे जे केमिस्ट आसता ते उदक व्हरून चेक करता and with sufficient म्हणजे satisfactory results we supply. जे पयलीं प्लांट आमी जे उदक अशेंच बोरवेल बी मारून उरताले ताका सुद्दां हांव आसतना प्रेशर फिल्टर बसयल्या. I remember almost say about 13 pressure filters I have fixed there. वाचू RWSS गांवकरवाडा प्रेशर फिल्टर 5 cubic meter per hour. RWSS तांची प्रेशर फिल्टर 5 cubic meter per hour. RWSS शेलीम प्रेशर फिल्टर 7 cubic meter. तेरा आणि ह्या प्रेशर फिल्टरांतल्यान जे उदक येता ते बरें उदक येता. वी हॅव टेस्टेड दॅट. आमची लॅबोरेटरी आसा थंय आमचो BSc जाल्लो टॅक्निशियन आसा आनी तो तें काम करता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, उदकाचे उदोवच्यान विशय येतात. उदकाचे प्रॉब्लेमाक वॉटर सप्लाय रॉ वॉटर पासून ते शेवटच्या घरापर्यंत जवळ जवळ 12 वेगवेगळे विशय आसात की जे टॅकल करचे पडटा. रॉ वॉटर अवेलेबिलिटी मार्च म्हयन्यानंतर कमी जाता, त्यामुळे प्रत्येक रिक्वायरमेंटाक रॉ वॉटर आमी उपलब्ध करपाची सगळे प्लॅनिंग केल्लें आसा. आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता थोडोसो काणकोणा प्रॉब्लेम सोडल्यार बाकीचे कडेन रॉ वॉटरचो प्रॉब्लेम ना. रॉ वॉटर मेळ्ळ्या नंतर ते पंपींग करून भितर घेवपाचें, ताज्या नंतर ते क्लीन करपाचें, पंपींग करून परत वयल्या टाकयेक पाव धाडपाचें. हाज्या खातीर लायट लागता सारकी आनी प्रॉपर इंटरनल अरेंजमेंट लागता. म्हणजे एक प्लांट काही कारणान मागीर पंप लागता, तो पंप खराब जालो जाल्यार प्रॉब्लेम, लायट ट्रीप जाली जाल्यार प्रॉब्लेम. आनी त्यामुळे आमी एक कितें केलां की हे सगळें शेवटच्या टोका पर्यंत व्हरपा खातीर सगळे पयलीं प्लांट जे आसा ते इंटिग्रेट करपाची एक प्रोजेक्ट चालू केला. प्रत्येक स्टेप वायज वता. श्रीकांत म्हणून जो एक्झिक्युटीव इंजिनियर, चीफ इंजिनियर आशिल्लो, ताका फक्त हें काम दिलां. गेले 2 म्हयने ताणें 3-4 प्लांटाचे सगळे अभ्यास करून कितें कितें करूंक जाय इम्प्रुवमेंटाचे
हाची एक एक्शन प्लान तयार केला त्या प्रमाणे जे कितें रिक्वायर्ड फंडींग आसा ते आमी करतले दीज आर एक्चुअली द इश्यूज ऑफ प्रॉपर प्लॅनिंग आतां उदाहरण आतां आमच्या अस्नोड्या कितें जाला 3 प्लांट आहा 3 प्लांटाची एकामेकाक कनेक्टिविटी ना एक प्लांटाचो एक पंप फेल जाला कॅपॅसिटी आसुनूय आमकां ती वयर उदक ट्रान्सफर करपाक येना सो वी आर क्रिएटींग सिस्टीम वेर देर विल बी इनफ एडेक्युएट सोल्युशन्स टू पावर फेलियर्स केबल घालपाचें काम आतां टेंडर काडून वर्क ऑर्डर दिवपाची आसा फ्रॉम थिवी डायरेक्टली टू अस्नोरा अशा प्रकारचे एक्सरसाइज फुडल्या वर्सा भितर सगळ्या वॉटर सप्लाय सिस्टमीक जातली तातूंत काणकोणूय आसा श्री चर्चिल Speaker, last question. तीन Just one. Honorable Minister, you are assuring me these projects which you have mentioned now, that they'll be approved and tendered within after the assurance. I assured him already. I also Okay. also assured that we will visit Kangon to see all the what are the problems. Okay, regarding this, because see, I'm telling you specifically because of kidney problem, people are suffering from Kankana, and we got no proper hospital also there. चर्चिल आलेमो जो किडनी प्रॉब्लेम आसा तो समथिंग डिफरंट फ्रॉम दिस. चर्चिल आलेमो रिक्वेस्ट लिस्ट पळय आहा हांवें म्हजें नांव घातलेलें जेन्ना होम मिनिस्टरा पळय क्वाशन येयलां तेजेर हांव विचारतलो म्हणून आतां स्टार क्वाशन आहा ते लायनीन येता इजदोर इंजिना मदें नांव घातलें आमचे हॉनरेबल MLA No. मदें नांव घातलें ना स्पिकर सर आयक हें सारकें करेक्ट कर हावजांत ना मासराप प्लीज म्हाका उलोव दी हांव आहा देव राब स्पिकर सर रिक्वेस्ट लिस्ट पळय आहा ते क्वाशन कोणाक येवपा तें नांव घालपा नाका ना तांचें नांव घालूंक नाशिल्लें तेणी त्या क्वेशना वेळार स्पिकर सर जेन्ना तेणें नांव घातलें म्हजें नांव घायलें म्हाका सांगतो तेजें क्वेशन ना शिवर प्रश्नोत्तराचो त्रास प्रश्नोत्तराचो वेळ सोंपलेलो आसा स्पिकर सर म्हाका Sir, I had put for previous question. प्रिव्हियस क्वेश्चन प्रश्नोत्तराचो वेळ सोंपलो सगळ्या सभासदांनी बसून घेवचे प्रश्नोत्तराचो वेळ सोंपलेलो आसा